हांगासर हे जे माझ्या फाटल्यान तुम्ही घर पळयतात ते घरातलो एक भुरगो तरणाटो 40 वर्साचो सुरेश सावंत म्हणून तो खंय फाटली 20 वर्सां जाली कोणागेर तरी एकल्यागेर सोनाळे सत्तरी हांगासर तो कामाक आसतालो ताच्या भाटान काम करतालो आनी आयज जवळ जवळ दनपारां 12:30 खंय असो एक इन्सिडंट घडलो तो जेन्ना माडयेर चडटलो जेन्ना तो ताका मेटालीक जे आमचे क्लायंबर आसता देवळो म्हणटा ताका ते खंय वायरीक टच जाले आनी ताका शॉक येयली आणि जवळ जवळ हो इन्सिडंट 12:30 घडलेलो पण त्यांची जी फॅमिली आसा त्यांच्या फॅमिलीक कोणेच इन्फॉर्म करूंक ना त्यांच्या फॅमिलीक खंय 4 सुमार इन्फॉर्म केले जवळ जवळ 4 सुमार तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की तो डेथ जाला तेजी आणि ताका वाळपय हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला म्हणून सांगले. लोकजाण मनीस आसले तांकां आणि आमी सोनाडी वचपाक जेन्ना गेले त्या हेच्या जाग्यार तेन्ना तेंच्यांनी डेड बॉडी आमच्या पयलींच वयर काडलेली. आमचे भुरगे आसले थंय तेंचे मनीस आसले आमी प्रत्यक्ष थंय वचून तें पळोवंक ना. जो भुरगो गेलो त्यांच्या लायफच हें जालें म्हाजे दृश्टीन तो एकटोच भुरगो त्यांच्या घरांत जोडपी आनी बापूय पिसो आवय पिशी आनी बायल तो सांगपाचीच ना कितें. हे पद्दतीन आमचें एक डिमांड आसा गांवाचे वतीन की कमीत ते 10 लाख तरी ताका अमावंट येवंक जाय गव्हर्मेंटा अंडर जावं की पार्टी अंडर अशी आमच्या गांववाल्यांच्या सगळ्यांची डिमांड आसा. सो गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून एक डिसिजन घेतलें आनी एक डिमांड दवरला की एटलिस्ट तांकां ज्या ओनरा कडेन 20 वर्सां तो काम करतालो त्या ओनरान तांकां कितें तरी कॉम्पेन्सेट करपाचो आनी तेंच्यांनी एक अमावंटूय फायनल करून सांगला. 70 स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.